मोगाच्या बाबांनो आनी भयणांनो, आयज आख्खी पवित्र सभा ह्या भाग्यवंत आंतोनीची परब समारंभता. संवसारांत तो चड वर्सां नासलो. फ्रांसिस्कान संस्थेन भितर सरल्या उपरांत फकत 10 वर्सां पाद्रीपण कशें आहा. 10 वर्सां 30 आनी 6 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो. आयचो दीस जुनाची 13 तारीख, सुमार 800 वर्सां आदीं 1231 वर्सां जुनाचे 13 तारखेर तो सोंपलो. थोडीच वर्सां तरी पूण संवसार ह्या भाग्यवंताक जायतो मान दिता. ताचे विणवणेक वा ताचे मजतीक उलो मारता. कितें ह्या मनशा भितर खाशेलें आसलें काय? What is something special that makes him little different from others? हें आमी मनान दवरूंक जाय. ताची विस्मितां आमी जायते फावटी आयकल्यात, ताच्यो मिलाग्री आमी आयकल्यात. पूण भाव भयणींनो, ह्या मिलाग्री परस, ह्या विस्मितां परस आनीक कितें ह्या मनशा भितर आसलें तें आमी समजूंक प्रयत्न. कोण हो मनीस? कितें आसलें ताच्या भितर? चड वर्सां संवसारांत ना, तरी पूण कितें तरी संवसाराक ताणें दिलें. भाव भयणींनो, ताच्या जिविताचेर नियाळ करीत जाल्यार तो जावन आसा फोलेर. तो जावन आसा फोलेर लायट हावस. फोलेर जेजूच्या मोगाचो. तो जावन आसा फोलेर देवाच्या काकुळुतीचो. तो जावन आसा फोलेर क्रिस्ती भावार्थाचो. हें आमी ताचे कडल्यान शिकोवंक जाय. ह्यो वस्तू ताचे भितर आसल्यो आनी इतल्यो ताच्या जिवितांत ह्यो आसल्यो, खोलायेन आसल्यो. त्या पासत देवान ताका जायत्या आपल्या आशिर्वादान आनी मोहिमेन भरलो. भाव भयणींनो, ल्हानूच आसलो, 15 वर्सांचो आसलो तेन्नाच तो एके भाशेन पाद्री जावन अगुस्तिनाच्या मोठान भितर सरलो. 15 वर्सां. ताची घरचीं लिस्बोआ ते वाटेन पुर्तुगालाक ताका मातशी एके भाशेन डिस्टर्ब कशें करून ताका दिसलें, ती डिस्टर्ब करता. ताणें आपल्या वडिलांक सांगलें, म्हाका म्हजी घरची मातशी मागणें करूंक, म्हज्या आपोवण्याचेर दान मन घालपाक डिस्टर्ब कर, म्हाका हांगासरलो पयस घाल. ल्हानूच हा, पूण तरी पूण जेजूचो मोग पळयात कितलो तो. देव मंदिरान 15 वर्सांचो भुरगो. भाव भयणींनो, आमच्या भुरग्यांक तें हां गाय. इगोर्जेचो मोग दिसती पडटा काय? एक वेळ आसलो, घोडेक 10 वर्सां फाटीं वसात, 10 वर्सां फाटीं वसात आनी कितलेच भुरगे, कितलेच तरणाटे इगोर्जे भोंवतणी आसताले. आयज भुरगे दिसच नात. खंय तरी कितें चुकता. आयज भुरगे तरणाटी इगोर्जे कडेन दिसच ना. खंय तरी कितें चुकता. भाव भयण, हो भाग्यवंत आमकां शिकयता. ल्हानूच आसतना ताच्या भितर हो जेजूचो मोग आसलो. जेजून ताका इतलो वयर काडला जाल्यार कित्याक जेजू सोवें तो उदार आसलो. ही आमी शिकोवंक जाय. मोग भाव भयणींनो, थोडे फावट सकाळच्या दोवा भशेन, सकाळचो दोव जसो पडटा आनी दोनपार जाता म्हणसर तो नाच आनी दिसत ना तो मोग. तो तसो घोडेक आमचो मोग जाता. आमचो मोग घोडेक फेस्तां, परबो, नोवेनां तेन्ना घोडेक आवय सारको दिसता, खोल व्हडलो मोग हा कसो. मागीर नाच. मागीर मिसाचे बेटेक पयच ना तूं मन. घोडेक आयताराक दिसती पडटात. नोवेनाच्या दिसान सारकी आमी चुकोय नासतना वांटो घेता. हांव आमचें मन पळोवंक जाय भाव भयणींनो. मिसाची बेट तर तीच, मिसाची बेट तीच, जेजू तोच, जाल्यार म्हजी वागणूक कित्याक बदलता काय? I need to question my own behavior, my own mindset. जोण एकल्या नापाल विचारचें. भाग्यवंत आंतोनीक ल्हानूच आसतना जो मोग आसलो तो ताणें उदीक आनी उदीक वाडयत गेलो. दुसरी वस्त भाव भयणींनो, भाग्यवंत आंतोन फोलेर क्रिस्ती भावार्थाचो. क्रिस्ती भावार्थाचो कितेंय क्रिस्ती भावार्थाचेर आड हा तो तें
एके भाशेन निटायेर घालता. तेन्नाच्या काळार एक हेरेसी आसली, एक खोटी शिकवण आसली, अल्बिनजेन्सियनिझम, हेरेसी ती. भाव भयणीनो, ही खोटी शिकवण अल्बिनजेन्सियनिझम म्हणजे भाव भयणीनो अशें तांची सजमणी आली, कतारिझम अशेंय ताका म्हणटात. ताका तशी शिकवण आसली. संवसार म्हळ्यार एक झुजाचें मैदान. संवसार म्हळ्यार एक झुजाचें मैदान आनी थंयसर बऱ्या आनी वायटा मदें झूज आहा. बरो तो आत्मो, वायट तें दिसती पडटा पळय, तें मॅटर म्हणटा पळय, तें कितें हात लावपाक जाता, सासपूंक जाता पळय तशें. आनी ती अशी शिकवण घालताले, मनीस बरो पूण तो वायटान एके भाशेन ट्रॅप जाल्लो आसा. कूड म्हळ्यार एक वायट कशी, मॅटिरियल, एनीथींग मॅटिरियल वॉज लायक इवल, असली शिकवण आसली. ही तो शिकवण थाऱ्यार घालता. देवान आमची कूड केल्या ती वायट न्हय. देवान कुडूय केल्या, ओतमोय केला, आनी तातूंतल्यान आमी आमचें जिवीत जियेता. आनी त्या पासत कूड वायटाक घालूंक शिरी पडना. भाव भयणीनो, कितेंय वायट हा, भावार्थाचेर आड वेता, तो एक वेळ निटायेर घालता. आनी त्याच बरोबर खरो भावार्थ शिकोवंक, देवाच्या उतराचेर भावार्थ शिकोवंक ताचो प्रयत्न जाता. त्या पासत हो भागियोंत फोलेर क्रिस्ती भावार्थाचो. ताचे वरवीं जायत्या जाणांचो भावार्थाक नवें मार्गदर्शन मेवलें. जायत्या जाणांचो भावार्थ परतून तांकां मेवलो, वो तांचो परतून एके भाशेन नवसरणी जाली. तिसरी एक वोस भाव भयणीनो, भागियो तातून फोलेर देवाचे काकुळतीचो. ताचे वरवीं भागियो तातूनी वरवीं देवाची सुबाम काकुळूत कितल्याच मनशांक मेवली. देवान ताचे वरवीं इतली विजमितां केली. विजमितां म्हळ्यार देवाची काकुळूत. God's mercy got manifested in and through the intercessory power of Saint Anthony. विजमितां पळयता हांव तेन्ना विजमितां वरवीं, ह्या उचोरयां वरवीं देवाची काकुळूत, देवाची मोहिमा दिसती पडटा. भाव भयणीनो, आयज वावर करतना जायते सुवातेर आमकां खंयसरूय वावर करतूं कोण ना कोण तुजी नोसाय करता. ऑफिसा कडेन वच, घरांत फामिली मदें वच, उगडेक इगोर्जेन वच, एकलो दुसऱ्याची नोसाय करता. एकलो दुसऱ्याची नोसाय करता आनी इतली एक पावट नोसाय करता, दुसऱ्याचें जिवीतूच जोड करता. भागियो तातूंनी असलें भोगलां. आपल्या आकारणीच्या घरांत, आपल्या बरोबरच्या पाद्री ताणें नोसाय, दुसऱ्याची नोसायचो एके भाशेन तो बोली पडला. ताणेंय दुसऱ्याची नोसाय भोगल्या. पूण तरी पूण भाव भयणीनो, तो तांचीच असोकताय, आपल्या बरोबरच्यांची असोकताय, दुसऱ्या पाद्रींची असोकताय मानून घेता आनी परते त्याच मापान दिना, पूण तांच्या एकचारान रावता. तांकां सजवून घेता आनी तांच्या एकचारान रावता, तांच्या मोगान रावता. आनी तांच्या सांगातान दुसऱ्यांच्याय सांगातान आपलो वावर तो फुडें व्हरता. सहभागेलीपणान वावर करता. भाव भयणीनो, संवसारान जियेतना आमकां सगल्यांक दुसऱ्या मनशाची गरज आहाच, म्हाका ताची गरज ना अशें म्हणूंक फावना. आमकां सगल्यांक एकामेकाची गरज. गिरेस्तांक दुसऱ्याय मनशाची गरज आनी गरीब आहा तांकांय गरज, शिकलोल्यांकूय दुसऱ्यांची गरज, नेणारांकूय दुसऱ्यांची गरज, तरणाट्यांक सगल्यांक आमकां दुसऱ्यांची एकामेकाची गरज. त्या पासत आमी सजवून मानून घेवंक जाय. आमी सहभागेलीपणान वावर करूंक जाय आनी एकचारान रावून, सहभागेलीपणान रावून भाव भयणीन भागियो तातूंत जेजूचें मिसांव फुडें व्हेलें. जेजूचें मिसांव कसलें आसलें काय भाव भयणीन? जेजू बापाचो मोग घेवन संवसारांत आयलो. मनशांची सोडवण घेवन संवसारांत आयलो. आनी हेंच मिसांव भागियो तातूंत एकचारान रावन, दुसऱ्यांच्या एकचारान रावन, सहभागेलीपणान रावन मिसांव फुडें व्हरता जेजूचें. भाव भयण, होच जावन आसा येतल्या वर्सा जावपाचो आसा तो परिशोध, सिनड, ताचो विशय मिसांव, एकचार, सहभागेलीपण. भाव भयणीनो, आनी त्या पासत जें आयज पवित्र सभा आमकां उलो मारता करपाक, ह्या दिसांनी, ह्या वर्सांनी जेजूचें एकचारान राव,
कम्युनियन एकचारान राव, बी कम्युनियन, एकामेच्या एकचारान राव, कम्युनियन सांबाळ, एकचार सांबाळ, सहभागेलीपणान वावर कर आनी जेजूच्या मिसां फुडें व्हर. जें आयज हालींच्या वर्सांनी पवित्र सभा आमकां शिकयता तें 800 वर्सां आदीं ह्या भाग्यवंतांनी केलें. ह्याच न्हय बाबणे, पूण जायत्या भाग्यवंतांनी. दर एक भाग्यवंत जावन आसा फोलेर, भाग्यवंत हातूनच न्हय अशें उगडास धरात. भाग्यवंत हातूनच जेजूच्या मोगाचो, वो देवाचे काकळुतीचो, वो देवाचे पदवेचो, वो क्रिस्ती भावार्थाचो तो एकलोच फोलेर असो न्हय. दर एक भाग्यवंत हातूनी भाशेन दर एक भाग्यवंत जावन आसात फोलेर जेजूच्या मोगाचे, फोलेर क्रिस्ती भावार्थाचे, फोलेर देवाचे काकळुतीचे. तांचे वरवीं देवाचो मोग दुसऱ्यांक पावलो, तांचे वरवीं दुसऱ्यांचो भावार्थ वाडलो, तांचे वरवीं देवाची काकळूत मनशांक मेळ्ळी. भावणेन हेंच हालींच्या फुडल्या वर्सा हो सिनोड आसा, व्हडलो सिनोड, व्हडली बसका, व्हडली जमात, व्हडलो परिशद जावचो आसा. इगोर्जेचें जिवीत, पवित्र सभेचें जिवीत, आमचें सगल्यांचें जिवीत अदीक बरें जाल्या पुरो. ताची नवसोनणी जावं, हो पाप साहेबाचो व्हडलो हुस्को देवाचो ती व्हडलो परिशद जावचो आसा. भाव भयणीनो, एक पावट व्हडल्यो असल्यो जमे, असली मिटिंगे, वो कावन्सल घडोवन येतात, पूण एक पावट आमी आमच्या मनानूच घेयना, काळजानूच घेयना. जी शिकवण पवित्र सभा आमकां शिकयता ती आमकां एक पावट मानूनच घेयना. घडयेक म्हाका मिलाग्री जायो, घडयेक म्हाका मिलाग्री जायो. एक पावट हांव जेन्ना मडगांवच्या शारांत आसलो, पातकूर कसो ग्रेस चर्चीन आसलो हांव, आनी अशेंच फेस्त आसलें, सांत आंतोनीचें फेस्त आसलें, आनी असो दोनपारच्या वेळार एकलो मनीस रेजिडेंटान येयलो. तो कितें सांगूंक येयल्लो आनी सुमार 12 वरांचे सुमार येयल्लो तो. आनी 12 वरांचे सुमार येयल्या उपरांत हो मातसो ताणें इल्लें घेतलोलें आसलें, आनी त्याच्या हातान सांत आंतोनीची धाकटलो इमाजूय आसली. आनी तो म्हाका वळखतालो थिचोर. तो उलयता हांवें म्हणलें, इमाज घेवन खंय वयता रे, इमाज घेवन खंय वयता रे. तो म्हणलो, फादर तूं नको, आयज फेस्त मरे. आनी वयर हांव फेस्त जाणा, पूण इमाज घेवन खंय वयता. फादर म्हणटा, फादर सांत आंतोनीची नोवेना 13 न्हू, सॉरी सांत आंतोनीची विजमितां 13, 14वें म्हजें सवें कोर म्हूण हांव मागतां. हो हा बरो घोस्तेर हा. आनी हो म्हणटा 14. हांवें ताका म्हटलें, सांत आंतोनीचें 14वें विजमीत जालें मरे. केन्ना रे फादर म्हणालो, केन्ना जालें रे. जालें रे म्हटलें, 14, 15, 16 जालें रे म्हणलें, फुडें पावलो. केन्ना रे म्हणलो. हांवें म्हणलें, कोण एके बायलेन आपल्याक भुरगें ना म्हणून मागलें मजतीन, तिका भुरगें मेवलां. कोण एकल्यान सर्वीस ना म्हणून भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून ताका सर्वीस मारून तो खुशाल जालो. कितल्या जाणांनी भाव भयणीनो सांत आंतोनीक उलो मारून विजमितां तेजे विणवणेन विजमितां जाल्यार बरेपणां मेवल्यात. मेळोंक ना 13च विजमितां उरोंक ना तेजी. जायती विजमितां आयजूय तो करता. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, भावार्थाचे नदरेन ह्या भाग्यवंताक पळोवंक वावरूंक जाय. जें जिवीत ताणें जियेलां, एकचाराचें जिवीत, ताचीय दुसऱ्यांनी नोसाय केल्या, उगडास धरा. ताकाय लोचयेक घालूंक ताचेच बरोबरचे, ताचेच सोडसीचे लोचयेक घालूंक वावुरताले, पूण देवान ताका वयर काडलो. तो एकचारान रावलो, एकमुडो रावंक ना, एकचारान रावलो. दुसऱ्यांक भागाक घेतले, सहभागेलीपणान वावर केलो आनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हेलें. हें ताचें खाशेलेपण, हें ताचें व्हडतेपण. भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत हेंच करूंक जाय. आमी क्रिस्तांव कशीं हें आमच्या जिवितांत सगल्यांच्या एकचारान रावून, सहभागेलीपणान रावून, सांगाता रावून जीवच्या मिसांव फुडें व्हरूंक वावरूं. आनी जो संदेश भाव भयणीनो, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. जेजूच्या मोळ्यांत संवसारांत जेजूचो वावर करूंक जायतो वावर आहा, पीक जायतें आहा, पूण वावराडी घडीक थोडे. क्रिस्तांव मनशां जायतीं आहात भाव भयणीनो, पूण जेजूच्या मोनाची घडीक जायतीं नात. क्रिस्तांव नांवाची घडीक जायतीं आहा, बावतीस घेतलेलीं क्रिस्तांव जायतीं आहात,
पूण क्रिस्ती मोनाची जेजूच्या मोना काळजाची गोडेक तितली नात. पीक चोर खूब वावराडी जाय वावर मागात म्हूण मागता जेजू. भावणेनू जेजूक तुजी गरज, जेजूक तुजी गरज ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक, एकचारान रावून सहभागेलीपणान जिवंक, ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक जाता तितलो प्रयत्न कर, जाता तितलो प्रयत्न कर. दुसऱ्याक बोटां तेणें कितें केलां, एणें कितें केलां, तो कितें करता. भावणेन दुसऱ्यांक बोटां दाखयताय तेन्ना आमी आमकांच बोटां दाखयता. त्या पासत अदीक आनी अदीक ल्हानविकायेन खालतीकायेन हे गूण बागयो तातूंनी भितर सुबामपणान आसले. ल्हानविकाय इतलो देवान मागलोलो, इतलो देवाचे कुरपेन बोललोलो, देवाच्या आशिर्वादान बोललो, तरी पूण ल्हानवीक काळजाचो खालतो सादो भावार्थाचो ताचे शेगोण घेवन ह्या मिसान वांटो घेताना सायबा आमकांय ताची सारकी कोर म्हूण त्याच देवा लागीं, बापा लागीं, जेजू लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं मागुया. मोगाच्या भयणान आनी बाबांनो, पागयो तातून जेजूचो इतलो मोग करी ताका संवसाराची परवाच नासली. तो मरूंक तयार आसलो आनी जेजू पासत मरूंक तो ल्हानूच आसतना तयार. त्याच पासत तो फ्रांसिस्कान संस्थेन तांचे वर्दीन भितर सरलो. जेन्ना तेणें मोरक्को शारांत मोरक्को देसान 5 जाण फ्रांसिस्कान अर्दीच्या मारले, जिवेशी मारले, मारतीर कशे मेले आनी तांची मोडी पुर्तुगालाक पावली. तेन्ना आंतोनीन ही मोडी पळयली तेन्ना ताचें नांव आंतोन नासलें. मागीर आंतोन तो फेर्दिनांद बुलोन पयलो, तेणें मोडी पयल्या उपरांत ताचे भितर हांवूय जेजू पासत मोडटलो. तरणाटो दाणगो तरी पूण म्हणटा हांवूय जेजू पासत मारतीर मोडटलो. हें आसलें ताचें. हांवूय वयतलो थंय आनी जेजूचें शिव वर्तमान मोरक्को देसान हांवूय परगट करतलो. पूण जेन्ना तो भायर सरलो थंय तो पावलो ना. तो सिसिलीक पावलो, तेचें तारू सिसिलीक पावलें, दुसरे गांव पावलें. भाव भयणीनो, सांत आंतोन जेजूच्या मोगान खूब भरलोलो. ताका संवसाराची व्हडलो मोग नासलो. आमचें मातशें हांगाच चुकता. आमकां मोग ना न्हय जेजूचो, आमकां जेजूचो मोग आहा पूण घडयेक संवसाराचो ओदीक आहा, हेंच आमचें चुकता. आमी चड संवसाराक चिकटोन हांव त्या पासत आमी जायते पावटी निराशीपण भोगता. बागयो तातोनीची देख घेवया आनी ताचें असलें आमकांय काळीज दी. सायबा तुजो मोग करूंक, तुजे पासत आमचें जिवीत जोरूंक आनी वेळ पावलो जाल्यार तुजे पासत मरूंकूय आमकां तयार कर म्हूण आमचे बापा म्हणटाना मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां तायणीन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.